सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आन्ना मारिया डिसूजा हिच्या आत्मे पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज 400 वर्सांची दिवटी भावार्थ्याची दिवटी पेटयतात. देवसा लिबानिया गोम्स आनी फामील, दाबोली डॅरल डिसूजा आनी फामील. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. सगळींची कोण बरी नात, हॉस्पिटलान आसात, सर्जरी करतात, आपणा पासत मागूंक लायलां, तांचोय उगडास करुया, तांकां पेकोणेचो हात लाय म्हूण. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज शुभ वर्तमानान 2 अस्तोऱ्यांची भेट जाता. दोगूय जाण गुरबेस्त, एकली आंकवार आनी दुसरी वांसटी म्हणटाली ती. आनी तांचे भेटेन एकामेका सवेंची खुशालकाय मेळ्ळी. ताचो परिणाम कुसव्यान आसलेल्या बाळकानूय खुशालकायेन उडी मारली. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना एकामेकाक भेट्टांव तेन्ना असलीच खुशालकाय मेळूंक आनी ताचो परिणाम बरो जावंक आमकां सगल्यांक हे भेटेन कृपा मागुया. पूण जायते फावटी आमची भेट एकामेकाक दूख हाडटा तसली जाल्या. आमची उतरां, आमच्यो करण्यो, आमची वागणूक एकामेका सवें खुशालकाय पयस करता तसली जाल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा, आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. म्हजो अपराध व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं नीट करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजे पुर्जेची मागणी दोयेन आयक. आमच्या मनशा स्वयं घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. ओ म्हज्या मोगयाचो ताळो, म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पळय. पळय, पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको व तेच्या पोरा सारको. पळय, तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जन्लांतल्यान तो भितर नदर मारता, बुरकांतल्यान चोरयां दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागला. तो म्हाका म्हणटा, ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पळय, हिंवाळो येवन गेलो
पावसाळो सोंपलो. प्रिथ्वेर फुलां दिसूंक लागलीं. खुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमच्या देसान कोडव्यांचो साद आयकूंक येता. रुमडाचीं फळां पिकून पावल्यांत आनी फुलवंत दाखवेली आपलो पोरमोळ विसरतात. ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. खडपाच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पाळसोळ्यांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय, तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कोर. कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतर हें. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवाचात. तारांची किनोरी धरून ताका सोद गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रोचून गायात. सगळे तुजे इकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणी करात. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. सर्वेस्पराची मांदावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे अंत्रेक सोंस्तीचे सोंस्तीक थोकतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावल्या. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. उद्गार. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी समृद्ध दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दडवडान गेली. आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली. व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हणलें, उस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सरशीं येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबडीनो आयची वाचपां आमचे मुखार दोन भेटो दवरतात, दोन मेळप. पयल्या वाचपांतलें मेळप मोगयांचें. एक मोगी आपल्या मोगयाक एक कविता बरयता, रोमॅन्टीक पोयम, गितांतलें गीत, सॉंग ऑफ सॉंग्स.
भाव भयणींनो, हातून खेरीत भाशेन देव आपले पोरजेक एके भाशेन वर्णन करता, आपले पोरजेचें बरेपण मानून घेता. गोड तुजो ताळो, सुंदर तुजें तोंड, यो गो म्हज्या सुंदर्या. बरींशीं उतरां. ही मोगयाचीं उतरां पयल्या वाचपान जाल्यार दुसऱ्या वाचपान ह्यो 2 अस्तुऱ्यो. एक अस्तुरी एलिझाबेथ, दुसरी अस्तुरी मारिया. दोगूय जाण गर्भेस्त आसात. मारिया आंकवारपणार गर्भेस्त जाली आनी एलिझाबेथ गर्भेस्त जायना 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 देखून तिका वांसटी म्हणटाली, तीय गर्भेस्त जाली. आनी दोगांयचेंय गर्भेस्त जावप देवाचे येवजणे प्रमाणे. देवाचे येवजणे प्रमाणे जाल्यार देवाची जी आख्खी येवजण आसा मनशा कुळाक सोडोवपाची, ते येवजणेचो भाग. भेट जेन्ना तांची दोगांयची जाली तेन्ना आयच्या वाचपान आमी आयकता एलिझाबेथ उलयली. आनी एलिझाबेथ उलयता आसतना पयले सुवातेर मानून घेता, तोखणाय करता की आपली धाकटी भयण मारिया जी आंकवारपणार गर्भेस्त जाल्या ती देवाचे कुशे प्रमाणे आनी देवान तुका सांगलां तितलेंय घडटलें. हीं उतरां एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान आयलीं. तोखणाय सोडवणदाराची, जो सोडवणदार तिच्या कुसव्यान आयला. म्हज्या सोम्याची आवय, म्हजे सरशिंवक म्हाका खंयचेंय फावो जालें. खुशालकाय जाणटे वस्तोरेक, म्हातारे वस्तोरेक, खुशालकाय तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकाक. कित्याक तिच्या तिच्या नोमानाचो साद ताच्या कानार पडना फुडें बाळकान, खुशालकायेन एलिझाबेथीच्या कुसव्यान उडी मारली. फाल्यांच्या दिसाक आमी आयकतले आपलो जाबाब कसो मारिया देवाची तुस्त करतली. मारयेचें तुस्त गीत. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारका सवें म्हजो जीव मुरगडटा. भाव भयणीनो, आयज आमची भेट कोणा लागीं जाता, कितल्या लागीं आमची भेट जाता. आनी आमची भेट जेन्ना एकामेका लागीं जाता तेन्ना आमची वागणूक कसली आनी परिणाम कितें. आमचे भेटेन खुशालकाय आसा, आमचे भेटेन ह्यो उडयो मारप आसा, आमचे भेटेन एकामेकाची तोखणाय करप आसा, आमचे भेटेन देवाची येवजण मानून घेवप आसा. जायते पावटी आमची भेट एकामेकाक दूख हाडटा. जायते पावटी आमची भेट एकामेकाक आनीक कोणाच्यो खबरो सांगता, मन पिड्ड्यार करता. जायते पावटी आमची भेट एकामेका सवें ही पॉझिटिविटी हाडचे सुवातेर नॅगेटिविटी हाडटा, मन पिड्ड्यार करता, दुसऱ्यांचें नांव पिड्ड्यार करता. आनी असले भेटेन भाव भयणीनो आशिर्वाद ना. पूण मारिया आनी एलिझाबेथीची जी भेट जाली तातूंत सगलोच आशिर्वाद. पयल्या वाचपान ह्या मोगयांची भेट सगलोच आशिर्वाद, खुशालकाय हाडटा. जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां होच प्रश्न विचारुया, देवान आमकां कितें सांगलेलें आसा. एलिझाबेथीन जशें सांगलें, देवान तुका सांगलां तें घडटलें. तुका आनी म्हाका देवान कितें सांगलेलें आसा. आमकां संदेश कितें. व्हडांतलो व्हड संदेश आमकां सोडवणदार तुमचेशी आयला. आदीं जायतीं वर्सां आयलां हे भाशेन आनी आतां परतून येता. आदीं आमचें जिवीत थाऱ्यार घालपाक आमकां जाय तो उलो येयला. थोडे पावटी आयकला, थोडे पावटी भेऱ्या कानार घेतला, थोडे पावटी आयकला आनी तसोच दवरला, जिवीत बदलूंकूच ना, आसलें थिंगाच आसा. व थोडे पावटी ताच्याहून आनीक फास्ट जाल्या. जाल्यार हे पावटीचो उलो, देवाचो उलो आनी सोडवणदाराचो उलो आमचें जिवीत नवसरता तसलो जावं दी. आमचें जिवीत जरी तर नवसरलें जाल्यार दुबावविरेत आमची भेट कोणाकूय ती जावं. ह्या दिसांनी आमी जायतीं जाणां एकामेकाक भेट करतली. ही भेट देवाच्या आशिर्वादाची जातली. आमचें जिवीत जरी तर आमी बदललें आनी तें निटायेर घातलें आनी आमी मागीर कोणाकूय भेट करूंक गेल्या, ते भेटेन पेकोवणी आसतली, ते भेटेन खुशालकाय आसतली, ते भेटेन देवाची खुशी आसतली. तर हेंच करूंक आमकां कृपा मागुया आनी लागीं पावलेल्या सोडवणदाराच्या जल्माक आमी तयार
तयारी करता आसतना आमचें जिवीत दिसाच्या दिसाक नवसरुया. कायम घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. तुझ्या उदारपणात प्रितमेन दिलान मनशाचे वावर आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखांचो दाख कल्याण दिलान मनशाच्या वावरान काम करता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय, आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाभारताचो गुटपोर गोठुया सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण को. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडटलें. आमची भेट एकामेकाक खुशालकाय हाडटा आनी बरी खबर दिता तसली जावचे पासत आमच्या जिविताची नवसरणी देवाच्या हातान घालुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ मोगान आमी तुका खालती रावोशें कर आनी हे परी आत्म्याचें आनी कुडीचें तारण सुबापणान आमकां मेळूं दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया G16 पेज नंबर 106. G16.